Surun bira tuwe Kelai goa sharan Saiba tuje vorbi vorda namka Dila donya deva Saiba ya wasa tuje exposição Tuji devoi tolia tarata Saiba ya palka rabon topi bago tuka kota no man Officer boson sokari uton toya salolo Uruya supusta samma toya Shirkorun officer bitor sota uno Manager kado kanun bosta tonda Lolo this haven to come Sole aite divun sai mesar Conosco tu jan kurum sata Tu pese un soduina ipusa Ona virin sali havidwa Gorva Gorva Kodya somazaji Gorina porva Donia Donia ജീവിതാസോ Dunsa moja dirmya ना पण कोणाकोस काम झाले ना किती या मॅडमचे विरोध कोण करपाचो
असे म्हटले त्याने पार्टी तुझ्या गावाच्या विरुद्ध सोदात बसलेले ते टिपाचे ठोक झाले त्याच्या बरं उघडत आहे. अरे तू किती आहे तू स्वरपिता हा तुझे ते 2 पेग झाले त्याचे रे मग कळवले तर 3 पेग आणि तू नाका मोड तर 3 पेग आणि किती मारून आला तर पूछ कितो तुम्ही आमसाडेशी अरे तुमचे 2 पेग केले झाले ओय ताड गेलो तुझ्या कष्टाचे एक नाच म्हण म्हाका टेन्शन जाली तू बेलगावची सारखी टमाट कशी दिसती न्ही गो तुझ्या रूपाक पळोवन कोणी तुका घेऊन गेली तर म्हजी जाली सारखी घटाळी तुका रावली आणि एक पेग घेतली ती मात्र चढ झाली गो. तुका हांव बरें सांगती हा तू आनी सौरभ दिशी तर तुका हांगा सोडून हांव बेळगावी वयतली हा तू बेळगावा वयतली वच म्हाका दुसरी चान्स पडली. कितें तुका दुसरी चान्स पडटली आनी ही आसा ती कोण ही म्हजी दिवली. डॅडी तुका कितले फावट सांगले सौरभ पिनाका म्हूण इस्कॉलान म्हजी फ्रेंडा म्हाका बेळगाची तूं म्हणटात. सूर्याची साता दोगा मोदलो एकलो मोरो कसले हाल्ला वालसाता गोरखान मोरो तिसो गोरकारे तो चुरो सिंधिमेतांनी तो जिवीत आपल्याचे काडटा सोरो मोरो तो मोरो कुळकारान उरली तो कोडे देगोन जिवीतेरी मोरो पोटाक लागोन भुरगीं पोरदसान वचोन दारांत एकली चुलली माय बाय वर्साक एक टोटोरी भुरग्यांनी गोंया येवं खबर तांची घेवंक जाय आपल्या भुरग्याचेर नोंदर फोटोज जिवाक तांच्या बोगदाक उजाळकाय कित्याक स्पायमान मोगती तुका वाडोयली तुमची करून आपुरबाय दुडू भांगरनी पुण्य होय बापूय भुरग्या व्हडांतली व्हड गिरेस्ताय 15,000 मागोन तुवें वेलोले सांग म्हाका ते केन्ना कोताय बरो 15,000 तुवें म्हाका सोडल्या जाता आनी म्हाजी जिवीत घालता पयशे हांवें गांठीक मारून दवरलोले एकठांय करून शेतांनी घालून सो नानसुरान तुज्या पोटा मारतलो परत तुवें तुजे लागीं पयशे मागो. देवान रोसलेचे मदो लडपाक शेत आसा ते भाट दर्या न्हंय प्राय आसा ते रप इतलो सुटिका तुजो सुटयेचो पावत हे सुटयेत जर हांव आसलो न्हू Millionaire! Your expectations are very high. ऑफकोर्स मनशान म्हणटा तो आपलो स्टेटस दिसपोटी वाडयता हांव सायड आनी चूक सारकी करपाक आमच्या पंचायतीन एक प्रस्ताव घेतलो हो एग्रीकल्चरल लँड न्हूय पूण सेटलमेंट झोन म्हणून तापासोत हाचेर तुजी खोडेगांत सायन कर आनी सेटलमेंट झोन म्हणून करेक्शन कर दॅट्स ऑल. What Mr. Fernandez? हो तुजो प्रस्ताव ओपूत फसोवपाची तजवीज करता. आनी जाणा तूं म्हज्या अदोसकराचे झापे प्रमाणे हांव स्वास्थीपणी म्हजी लोकसेवा करीताय. तूं भियेना काय हांवें तुजोय बंदोबस्त केला.
आनी ग्राउंड फ्लोरा साहेबाच्या जमिनात बाहेर दारा बसा एक मिनिट 1000 कोटीचो गॅरंटीड ऑफर मागून दिवंक बसयता पूण हे सगळे 3 म्हयन्या भितर जावपाक जाय चॉयस इज युअर्स यू डिसायड तुमच्या तोंडार काडूंक कित्याक दुबाव नाका हे दुडून दिलेले आनी घेतलेले हातामध्ये कोणाची तोंडां दिसली पडची ना एवरीथींग विल बी अंडर एब्सोल्यूट सिक्रेसी खंयच्याच जागृतीच्या खात्यान कसलेच पुरावे हाडपाचे ना 1000 कोटीचो तुमचो आटो तुमकां तुमच्या आदारा करना व्यवस्थीत मेळटलो एग्रीकोट साहेब पूण आमचो शेतीचो तो खोल्यार बरें आसले न्हय सगळी बांदाबोस निश्चित पडीत केल्या तुमकां सगळ्या 10 कोटी दिवंक थारायला 10 कोटी धरून आमी सगळ्यांनी 11,000 खाऊया ना नाही फोड मी स्वतः मला नाही हो जावन आसा नॉर्कातलो उजो आणि हांव म्हजे पोरचेक या नॉर्कातल्या उजराक केन्नाच लसोंक दिवचो ना म्हज्या सरपंचाच्या 6 म्हयन्याच्या कारोबारात हो जावन आसा हो पयलो प्रकल्प ना हांव जर दोन एकटवलेल्या तुमकां विचारता जो कोण ह्या प्रकल्पाक विरुद्ध आसा ताणें आपआपले हात उरपाचे सर fortnight mobility meeting न्हय Yes, please. हॅलो 108 एक एमर्जन्सी केस आसा जाता तितले बेगीन यात हांव तुमकां लोकेशन एड्रेस धाडटा चोऱ्या गांवचो लोक म्हणटा म्हज्या तोंडार गोरवांची आशीक तूं पिली वचन दोन केलाय म्हणून तुझ्याक त्या गोरवांक सायबीड ती बांदिना मामीक तुझे कोणाक दिवंक ना सुमार गोरवाचे वाटे करून सोलोंक सोदता ही आपलो कारभार गोरवांची आस देखून तुका आमच्या पंगडान वेगळे करून सांगले तुझे आयकोन दुर्वाची आशिक हांवें निग्रोस पासून दिली सोडून हे शिगा नासलोले दिवचा बऱ्या मनशांक उडयतात नाडून गोरवांची आशेकून तुजो सोडिनाका आपणाले दोनूय हात सोडून अर्ध्या गांवांताची क्रिस्तांवांचा गोरवांचे दोर उडयनाका तोडून अशें कराय झाडां पेडां आमची ते तुवें जाणाय तशें तर दोगांय बरोबर गावया आमची अस्मिताय फुलां फळां आमची सोबीतकाय झाडां पेडां आमची सुंदरकाय रोजगार बापाची शांती किरें एकूच सृश्टीचो सांबाळून उठता बसता काम कोरांनी पोट सुखी राव तुझे जिवीत एकूच सृश्टीचो सांबाळून पात्रांव आमकां गोंयांत 20 वर्सां जालीं की आमकां गोंयच्यो सगळी चाली रिती भास नाच परंपरा सगळी बेस बरी कळटी तुमची काजरां आसली तर तुमच्याच लोकां बरी सूट साडी न्हेसती आनी एकूय चुकय नासतना सगळे नाचन आसती आनी आमचे नाच नाचोंक जाणा वय मॅडम तुमचे लोक कशे नाचती ती पळोवन शिकली आमी मॅडम तुमचे गोंयचे लोक अजीब आणि तुमची परंपरा भयंकर मजेदार
तरी ते वाटप येतात आणि आता तांकां बेळगांव दिलूय पूण गोंयकाराच म्हणटा देवान सोयगूच कशें रचना सोर भोंवतणी आसलेल्या वातावरणा प्रमाणे ताचो आकार जाता Man adapts according to his natural surrounding. कोण एक मनीस एक बेबद्या बरोबर भोंवल्यार तो बेबदो जाता चोरा बरोबर भोंवल्यार तो चोर जाता आनी गोंयकारा बरोबर भोंवल्यार तो गोंयकार जातलोच न्हय वेळी तशेंच शिगलांचे कुंदेन रावता हांव थंय जायते भुरगीं सांची खेळून मारून येता दाव कितलो सोबीत सुंदर दिसता पळोवंक म्हजो गांव देवान तांचे घातला आपले कुर्पेचे बेसाव सांजचे वेळार माता तशी तांची कारवारे वारे तो गोंयाच्या जिवाक मनाक चड बरें फळां खावंक रुखार बसता सुकण्याचे बिरे आनी गितां आयकून मनाक मेळटा दादोस पांटुरे सांजचे वेळार माता तशी तांची तकिरार पर्यावरणाची राखण कर फुडार म्हजो सुगूर करून दवर पर्यावरणाची राखण कर फुडार तुजो सुगूर करून दवर आणि कविताची शिरा ओळखची पावली तुम्ही ती पावली तुझ्या शेतातल्या घोडा लागली आसा म्हज्या पासून तो गोंयकार इतले गंभीर परिस्थितीर आसतना लेगून तुम्ही म्हज्या उल्याक घात दिलो देखून तुमकां म्हजे काळजांत तांच दिरवास तू कांयच तासली काडी नाका हांगा जितलें केलां तितलें करूंक तुका परवानगी दिल्या न्हय होय सर हो आसा आयटनी आनी ही सरपंच सर दोन वर्स जालो आणि आता कम्युनिटाचे अटानी निवृत्त जाल्यार 6 महिने झाले आणि कंपनीचा अटर्नी जाल्यार 3 महिने फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीन सांगून ते म्हणटात की म्हज्या गोंयकाराचें मरण इज नॉट अ सुसायड बट डेथ ड्यू टू द इम्पॅक्ट ऑफ अ प्लांट ऑब्जेक्ट म्हणजे तुका सेकंड बायसरान असो निकाल मेळ्ळो आता म्हाका अदीक शिरूक रावचें पडटलें व्हॉट कितें जालें सर TIATR नाचपाची म्हाका आवड कितले बरें जाता यात्रा नाचपाची ती चिन्ना सोडून दी यात्रिस्तांनी पिड्यार केला गांव यात पोरो आसा म्हणून बरो जाल्यार तिकेट काडून मारून येता ते आपल्या कांतारांनी दुसऱ्यांक टासता आयकून जिवाक भोगता तुका सांग यात पयल्या उपरांत मनाक शांती मेळटा तातूंत आसता तो सातारा कॉमेडी त्यो नाचता फक्त देवाची गरज ना 300% थोड्या तियात्रिस्ताच्या जिविताची पेट्रोल संपून सुट्टेर बंद पडल्या गाडी थोडे नाका जाली कुटुंबा आदातात नाका सोयी जाल्या पाडी माझे समोर होय होय आनी कोणा खातीर मॅडम हांव पातीकाराक उलयन सगळें ताकतीक केलां हय ते कितें जाता आयज शुक्रार पर सोनार परायतात आयज 11 वरांचे सकाळी 11 वरांचे बायके बालती मागीर सुमुदाय समुदाय घरा कडेन तू
तुका इगोर्जेचे हॉल आणि कॅटरिंग वाल्याक बूक करपाक सांगलोले न्हू आता ह्यो सगळ्यो राटामोडी कोण सांबाळतो तू सांबाळटलो बायचो बालदीव जायसर आयच्यान हांव हांगाच रावतली तू हांगा रावलेले हांवूच न्हू मॅडम हांव शंभू आनी प्रीती मॅडम हे पण कोणचे आहे ना तेगे जातीचे त्या बोट घालपाक दिवचा कातू म्हाका तांचो सगळ्यांचो उपकार आसा अरे मापिया सगळे शेजऱ्या सांगलोले तू का सांगो ना कित्याक सांगो ना कित्या हे फंक्शना सोरो ना सर्वांना जाय किती जागे आज तो पुरवलो आणि सोरो सर्व कुठे फाटला फाटला काय ना अजे म्हणजे माय डायट मरे आणि सोरबिला अरे तो सांभाळ ते तुका ऑफिस उठत चलात चलात तुम्ही भितर वचात आणि बाल्तिमाची तयारी करा मुचाच्या हातात दिला पादम करून दानी ताजी मेडिकल स्कीम हाडून आणि ताचे एक्स एम एल एचे पेन्शन हाडून त्याच्याच उपचाराक मोडल्या त्या शिवाय तुवें तुजे कितले मोडले ते तूच जाणा कित्याक उपकारले कित्याक उपकारवना नेम फेम आनी केम इतलो वेळ थंयसर रावून पडयतालो आगार चलता ते केसता हे भाशेन तुमी दोगांय जोगान पिडे कोता तुमच्या घोराब्याचें नांव आदर आयलो दिसे मोजे फाटीक लागता